आपल्या शिशा मुखार एक दीस जेजू एकलोच मागणें करून आसलो तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, लोक म्हाका कोण सो धरतात? आनी ताणें अशी जाप दिली, कांय जाणां स्थान दाता राजवाव, दुसरी एलिजा आनी हेर तूं नव्यान जिवोन जाल्लो कोणीक आदल्यांतलो प्रवादी म्हूण धरतात. ताणें विचारलें, पूण तुमी म्हाका कोण सो तुमी धरतात? शिमोन पेद्रून उलोवन म्हणलें, देवाचो अभिशीत. पूण हें कोणाकूच सांगिनाका म्हूण ताणें कोरायेन तांकां आज्ञा केली. तान्ना म्हणलें, मनशाच्या पुतान जाय तें सोसूंक जाय. जाणट्यांनी, याज्ञिकांचें, वडिलांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताका बारावंक जाय. ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवन जावंक जाय.